मेन डिमांड कितें युनियन युनियन आमचे जे वर्कराक आसा ते बद्दी सिक्किमाक ट्रान्सफर करते आसा जे वर्कर युनियनाक जॉईन जाल्यात त्या वर्कराक बद्दी सिक्किमाक ट्रान्सफर करते आसा त्या वर्कराक फ्रॉड केसीन पासून टर्मिनेशन करता डिसमीस करता वर्कराचेर वर्क प्लेसार हॅरेसमेंट करता तांकां लीव रिजेक्ट करून तेंची म्हणल्यार जे स्पेशली युनियनाक जॉईन आसात ते वर्कराक लीव रिजेक्ट करता तेंचे सॅलरी डिडक्ट करता विकली ऑफ दिना 10 दीस 12 दिसान विकली ऑफ मेळटा वर्कराक ते आमी डिस्प्यूट सुद्दां घातला तेज्यार खंयसूनच एक्शन जायना कमिशनर डेप्युटी लेबर कमिशनर सुद्दां हेज्यार कितें दखल घेना आनी बॉयलर इन्स्पेक्टराक सुद्दां आमी जावन ही कंप्लेंट केला बट हेज्या भितर कोणी इंटरेस्टेड दाखयना सो आमी आज सगळे वर्कर येवन तारा मॅडमची हेल्प घेवन आमी हे सगळे मिडिया थ्रू सगळ्या गव्हर्मेंटाक आनी पब्लिकाक हे एक्सपोज करचे म्हणून आमी आज हे केले कितले वर्कर आसा सगळे वर्कर जॉईन जाले तुमी काय युनियनान अराउंड 270 वर्कर जे वर्कर ऑपरेटर वर्कर आसा ते जॉईन जाला टोटल म्हणल्यार तर कंपनीन अराउंड 350 एक वर्कर आसतले ऑपरेटर वर्कर तेज्या भितर आमी 300 एक वर्कर जॉईन जाल्ले युनियनाक बट आता 1-2 वर्सां जाला कंपनी तांकां हॅरेसमेंट करून 21 एक भुरग्यांनी तेंच्यांनी भायर काडले अशें करून ते युनियन ब्रेक करपाची स्ट्रॅटजी यूज करते आसा वर्कराक अशें चेडवाक कशें बसयला 2 मंथ थंय एका चेराचेर अशें हॅरेसमेंट करून ते युनियन ब्रेक करूंक ट्राय करते आसा आनी हे एजमा लायला तेका लागून आमकां कितें जाला काय हे म्हणल्यार तर स्ट्रायक करपाक मेळना हेज्या उलो बी मेळना सो आमचो आधार आसा मिडिया सो आमी तारा मॅडम कडेन रिक्वेस्ट केली आमचे जे हॅरेसमेंट जाता ते सगळे एक्सप्लेन केले मॅडमाक आनी हे मिडिया थ्रू आमी हे सगळे आमचे हॅरेसमेंट आमी एक्सपोज करते आसा बिकॉज आमकां हॅरेसमेंट करूचो बी रायट मेळना जाला कित्याक म्हणल्यार तर हे सगळे वर्कर आसात ते कोवीड टायमाचेर आमी एक्स्ट्रा ओवर वर्किंग कामां केली विदाउट ओवर टायम कामां केली बिकॉज ऑफ आमच्या देशाचेर आमच्या वर्ल्डाचेर एक प्रॉब्लम क्रिएट जाल्लो तसो सो आमी कामां केली बट कंपनी ते कंटिन्यू करूंक पळयता जे आमी कोवीड टायमाचेर एक एमर्जन्सी आसली म्हणून आमी जी कामां केली तेजी कंपनी कंटिन्यू करून आपली जे बेनिफीट घेवंक पळयता आसा वर्कराक जे बेनिफीट मेळो जाय ते दिना जाला कंपनी सो आमी हे हॅरेसमेंटाक निशेध म्हणून ह्याच युनियन हे केल्लो युनियन फावंड केल्ली कंपनी बट कंपनी एक्सेप्ट करपाक रेडी ना आनी जे आमचे गव्हर्मेंटू आमकां सपोर्ट मेळना जाला सो आमचे आतां मॅटर कोर्टान आसा तरी सुद्दां वर्कराक बद्दी सिक्किमाक ट्रान्सफर करते आसा वर्कराक टर्मिनेशन करते आसा अशे बरेचशे गोश्ट्यो कंपनीत हॅरेसमेंट हे चालू आसा ते इमिडिएटली कंपनी स्टॉप करचे आनी हांव आजुनूय सांगता कंपनीचे टॅग आसा सिप्ला केअरिंग फॉर लायफ जर तुमी खरेंच खंयच्या लायफची केअर करता कुणाच्या लायफची केअर करता तर तुमच्या पहिल्या वर्कराची केअर करची वर्कराच्या लायफची केअर करची जे वर्कराक तुम्ही ट्रान्सफर इलिगल डिसमीस करून रोडार हाडला तेज्या फॅमिलीक रोडार हाडला न्ही त्या वर्कराक तुम्ही भितर घेवन तेंचे कितें डिमांड्स आसा तेंचे प्रॉब्लेम्स आसा सॉल्व करून तांकां एक पीसफूल वर्किंग कल्चर प्रोवायड करची तितलेच आमकां आनी कितें डिमांड्स ना आनी आमचे डिमांड्स आसा ते पेपरार आसा कंपनीक आमी दिला आमी ते काय अशें व्हडले म्हणून भायरचे काय डिमांड घालूं ना आनी ते कोर्टानूय गेलेले आसा बट कंपनी कोर्टान जावन सुद्दां आमचे कडेन दादागिरी करते आसा इतलेच आमकां सांगून आता तुमची एकूच प्लांटा वयले एक युनियन काय सगळे प्लांट गोवा लोकेशन फूल प्लांट आणि पयर आतां तुमकां खबर आसा न्ही ते 2 भुरगे भितर पडून घुसपटून मेला ते तेंचेर अजून एफआयआर ना कंपनीचेर कित्याक भुरगे मेळ्ळे तांकां कितें दिवपाचें काय दिवपाचें ते सगळें काय ना सगळें स्टॉप करून दवरलेल्या भशेन दवरला हे अशें भितुले भितर कितें इन्सिडेंट जाता न्हू जाल्यार ते भायर पर्यंत कळना 3 दरवाजे आसा फाटल्या दारांसून सगळें नाच जाता खबरूच आसना कोणाक कितें जाला म्हणून मेरा नाम हेमा जोशी है मैं सिप्ला गोवा में काम करती हूँ जैसे कि हमारे भाई विट्ठल ने बताया कि हमारे ऊपर हैरेसमेंट हो रहा था 12-12 घंटा काम किया जा रहा था हम रोटी नहीं दे रहे थे फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी ज्वाइन हो जाएंगे यूनियन में जो अच्छा लाइफ मिल रहा है तो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे बाद में जो डिपार्टमेंट हेड रहते हैं उन लोगों ने मुझे कन्विंस किया और जो इमोशनली उन्होंने कन्विंस करके मुझे वापस मैनेजमेंट में आने के लिए बोला तो मैंने इमोशनली होके मैनेजमेंट में चली गई बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने गलत किया मैं यूनियन हमारे जो हम लोगों ने साथ में मिलके जो डिसाइड किया उनको मैं धोखा दे रही हूँ रियलाइज़ हुआ अच्छा बुरा जो भी होगा उनके साथ ही रुकेगी करके मैंने वापस उनको बोला कि मैं मैनेजमेंट में नहीं रहूँगी यूनियन के साथ ही रहूँगी तो उन्होंने दूसरे दिन से मुझे काम करने के लिए नहीं दिया एचआर में लेके बैठ जाओ ऐसा बोला एचआर में गए तो वो लोगों ने एचआर में मुझे 2 दिन मुझे कुछ बोला नहीं 2 दिन के बाद उन लोगों ने बोला कि तुमको काम से निकाल दिया इधर ही बैठने का और प्लेस में जाने का नहीं और तुम हमारी बात मानोगी नहीं तो
तुमको काम से निकाल सकते हैं, गेट में दिखने के लिए भी नहीं देंगे, तुमको पुलिस स्टेशन घूमना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तुम्हारा लाइफ बदतर से बदतर करके छोड़ेंगे, ऐसा उन लोगों ने मुझे बोला। फिर भी हम लोग डट के उधर बैठे थे और आफ्टर 2 मंथ से उन लोगों ने मुझे अंदर भेजा काम करने के लिए। और अभी आप उधर काम पे हो? हाँ, काम कर रही पहिले तुम्ही ऐकले न्ही, ह्या बायले ती थंय काम करताली सिप्लान आणि काम करतकूच जर युनियनाक सपोर्ट करता जाल्यार कशा रितीने तिका हॅरसमेंट केले आणि तिका 2 म्हयन्यांनी अशा टेबलार म्हणजे अशा सोफ्याचेर बसून दवरले, तिचे कडेन कोणें उलोवप ना, खंय टॉयलेटीक वयता जाल्यार तिणी एकटें वचप, तेणी थंयसर हात लावप ना, कोणा कडेन भाशण करप, कोण तिचे कडेन भाशण केलें की त्याय मनशाक दादागिरी करताले, तेकाय त्रास करताले, अशा रितीने ताका न्ही मानसीक त्रास दिलो। 2 महिने एक तुम्ही वर्कराक मानसिक त्रास दिलो, जेणे करून तेणे तुमच्या कामाक इतले हातबोट लायतात। कोरोना वेळार सगळ्यांनी हे जे वर्कर आज शिपलाचे येयल्या, कोरोना वेळार हे लोक सगळे कामाक आसलेले। कोरोना वेळार जर तुमकां कंपनीक जर साथ दिवन कंपनी जर तुमकां इतली मजबूत करता जाल्यार असल्या वर्कराक हे युनियन करपाक हांकां दिना, हे दुख्खाची गजाल। 1 मे हो कामगार दिन मनयले जाता, 1 मे हो कामगार दिन जेन्ना मनयलो जाता जाल्यार हो एक कामगार दिन म्हणून वर्ल्डाक हेचो रिकॉर्ड आहा। आणि तुम्ही जर एक कंपनी युनियन करपाक दिना म्हणजे तुम्ही दाखोवंक कितें सोदता? आज कोणाक जर ते लोक इंटरव्यू घेतात जाल्यार काल बाबुशानूच असेंब्लीन सांगला की खंयच्याय कंपनी जर कामाक लोकांक घेता जायत, वर्कर घेता जायत जाल्यार सरकाराक पयलीं तेजी म्हायती आसूंक जाय, पण सरकाराक तेजी खंयच म्हायती ना। आज हे लोक दारार येयले आसा तुमच्या म्हणजे सरकार मार्फत, प्रेसा मार्फत सरकाराक सांगपाक बाबा की थंयसर कितें घोटाळे चल्ला तेजेर लक्ष घालपाक जाय आणि कशा रितीने त्रास करता। युनियन हो त्यांचो जन्मसिद्ध हक्क आसा। म्हाका जर कितें त्रास जाता जाल्यार हांवें बोवाळ मारना, हांव जर लोकां कडेन सरना जाल्यार तो ह्युमन रायटान तुमी कित्याक दवरला, तोय बंद दवरा। हे असले जे आसा कोर्ट बंद दवरा, कोणाक थंय डिसिजन दिवपाक, कोणाक जर कितें करपाक लागून जर तुमचे कडेन कांय हे जायना जाल्यार हे सगळे बंद करचे। खरें म्हणजे जाल्यार आमचो हेजो त्यांचो कमिशनर जो आहा लेबर कमिशनर तो इतलो फटींग 17 वर्सां जाले एका खुर्चेक फेविकॉल लावन चिकटून बसला, पण तो लेबरांचे पळयना, तो लेबरांचे बात पळयना। 17 वर्सां तो खुर्चेर बसलेलो आसा, तेका लेबर कमिशन हांव जाल्यार सांगता मिनिस्टराक, माविन गुदिनो आमच्या हेजो म्हणजे कंपनीचो कारखान्याचो माविन गुदिनो मिनिस्टर आहा, त्याने एक दीस केन्ना वचून थंय पळोवंक ना, कित्याक भायल्या भायर ताका सगळे मेळत आसा, ताका लागून तो पळोवचो ना। पण आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा, तूं बारकायेन लक्ष घालपाचें चलया। हे भुरगे जे येयल्ले आसा गोंयचे आसा, शेजारचे आसा म्हणजे कर्नाटक आसा, महाराष्ट्राच्या सगळे लोक हांगासर इतली वर्सां पासून काम करीत आसा आणि ह्या लोकांक जर आज युनियन तुम्ही करूंक दिना जाल्यार तुम्ही ते सगळे तुम्ही बंद घालपाचे। तुम्ही कोर्ट बंद करा, कोणाक अधिकार ना म्हणून सांगा, कोर्ट बंद करा, ह्युमन राईट बंद करा, युनियनाचे सगळे हे बंद करा, कमिशनर ऑफिस बंद करा, तुमच्याकडे खाते आहात ते बी बंद करा, तरच तुम्ही म्हणपाचे की ह्या लोकांक तुमकां। हांव एक सांगूंक सोदता की तुम्ही लेबरांक वर्करांक म्हणजे जे लोक काम करूंक सोदता तांकां तुम्ही काम गव्हर्नमेंटाचे काय जॉब मेळना, एटलिस्ट प्रायव्हेट कंपनी ती तरी हांगासर बरी आसा का ना हेची तुम्ही चौकशी करिना। त्या कमिशनर खरें म्हणून जाल्यार त्या आसा ताका धांवडून घालूंक जाय। कितें नांव रे तेजें? सतीश म्हणून कोण आसा खंय वागणकर, ताका धांवडून घालूंक जाय ना। तुमचे हे ना, तुमचे ते ना, अरे तू कमिशनर कोणाचो? लेबर कमिशनर, तुवें आवाज काढूंक जाय, तुवें सांगूंक जाय हे तू चुकता बिकता म्हणून। भितरल्या भितर हमारी तुमारी अशें म्हणून मिलजुल करून रावता आणि सगळे वर्करांक त्रास करता। कित्याक 17 वर्सां बसला एका जाग्यार तो। आज खरें जाल्यार लेबर कमिशनरान युनियनांक त्रास जाता म्हणून कोर्टान बिटान हातभात लावपाक जाय लेबरांक, पण ते आज तशें जायना। मिनिस्टर काय पळयना, मिनिस्टराक आज्जेचो फटवो पावता आसतलो म्हणून हे सगळे अशें जाला। हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता, चीफ मिनिस्टराक मुद्दम जावन शकता, कितले तरी हांगा फॅक्टरी आसा, तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉब दिना, तुम्ही एटलिस्ट ते कंपनी कशें आसा, कितें तेंचे हे आसा लेबरांचे अशें मिटींग घेवपाक जाय। सेक्शुअल हॅरसमेंटाची कमिटी आहा थंयसर, पण ती मॅनेजमेंट ना। आज ह्या बायलेक इतलो थंयसर त्रास करता, सगळे नाका जाले, तिका 2 महिने एका हेजेर बसोवन दवरल्या, खंय वचप ना आनी कमिशनराक वचून सांगल्यार जाल्यार सांगता पगार मिल रहा है उसको, 2 महीने का मिल रहा है ना, क्यों
कित्याक तुम्ही वयर सकयल जाता का म्हणटा म्हणजे पगार महत्वाचे न्हू हे पगार घेवपाक येवंक ना एका जे काम करतले त्या मेहनतीचे पैसे जाय ताका काम करतल्याच्या मेहनतीचे पैसे जाय आणि हे पैसे ते मागता आणि ते तुम्ही दिवपाक सोदिना आणि हे आचार विचार ते शिपला कंपनीचेर खरें म्हणून जाल्यार नाम कितें म्हणटा न्हू नाव मोठे आणि लक्षण खोटे असले चाललेले आसा अश्यो कितल्यो तरी कंपनी आसा तेंच्यांनी वचून चौकशी करूंक जाय तेंच्यांनी जातींनी वचून चौकशी करूंक जाय पुढे तुमकां खबर आसा येदी व्हडली भिंत पडली कितें जालें काय ना तापून दवरले सगळे गजाली खंय उजो लागता तुमचे फायर ब्रिगेड थंय आसना तुमच्या मेडिकलाचे हे थंय आसना कांयच आसना कंपनी हे व्हडले व्हडले कंपनी आसा तेंचेर खरें म्हणून जाल्यार लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा आणि आता हे भायले सुद्धा भुरगे आसा अरे गोवा में ऐसा हो रे रे वो कंपनी ऐसा रे नाव कोणाचे गोवा म्हणून पयलीं येयले कोणाचे नाव पिड्यार जाता आमी जर तांकां कंपनी विंपनी हांगा घालता जायत जर युथांक आमी हांगा जॉब दिता जाय आमच्या भुरग्यांक आनी कितें करता हे एक सांगपाचें विसरलें हांव कितें करता खबर आसा जर गोंयच्या भुरग्यांक घेवचें पडटा म्हणून महाराष्ट्रान कर्नाटकाक वचून भायल्या भायर ऑनलायन असले करून लोकांक वर्कर घेता ओडिसा बिहारचे खंय अशा रितीने लोकांक घेता हे लोकांक अशें घेवप म्हणजे तुम्ही आमच्या गोंयच्या लोकांचेर सुद्धा हो अन्याय करता असल्या कंपनीचेर कित्याक बडी मारची न्हू कित्याक बडी मारची न्हू गव्हर्मेंटान हे वर्करांक घेवपा आनी विचारले सांगता ना वेकेन्सी ना अरे गोंयच्या भुरग्यांक वेकेन्सी ना गोंयचे भुरगे भोटे आहा भोटे आसतले मिनिस्टर भोटे मिनिस्टर आमच्या गोंयचे भुरगे शिकलेले आहा ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा त्या भुरग्यांक थंयसर जॉब मेळपाक लागून करपाक जाय कितले तरी भुरगीं आसा अशे की तांकां जॉब ना म्हणून तळमळटा ह्या कंपनीचेर खरे वेळीच बडी मारपाक जाय आणि पळोवपाक जाय आज हांकां युनियनाक हे करना आणि युनियन करप सगळ्यांचो अधिकार आहा मॅनेजमेंटान तेजे मान्य करप ना करप ती वेगळी गजाल पण ह्या अशा बाबतीन खरें म्हणून जाल्यार युनियन करपाक दिवपाचें न्हू एक आसलेले पुलीस डिपार्टमेंटान की तांकां युनियन करूंक मेळना कित्याक कायदो सगळो तेंच्याच कडेन म्हणून पण महाराष्ट्रान सुद्धा पुलीस युनियन जाल्ले आसा आणि वो हांगा सांगता तुमकां युनियन करपाक ना युनियनान तुमी मेते जालेले तुमकां हे करतले आज यांचो एकवट आसा हो एकवट ह्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की तुमी एकवट धरप जाल्यार कोणाकूय नमते करपाक जाता पण हांव सरकारा कडेन मागता हे लोक आज सगळे वर्कर जेन्ना तुज्या फुड्यान प्रेसा मार्फत तुमकां सांगता तेन्ना प्लीज हे कंपनी पळय आहा यांचेर बडी मारा आणि त्या मिनिस्टराक सांगा भो म्हणून फक्त आजेचो बोटो घेऊन वचनाका म्हणून लोकांचे प्रश्न मारा तुम्ही 10,000 15,000 20,000 जॉब दिता म्हणटा जे जॉब आसा कंपनीचे ते तुम्ही दिनात फायदो कितें तुमचो फायदो कितें आमचे मागणे हेका लागून आणि आम्ही आज सॅटर्डे मुद्दाम येयल्या की असेंब्ली चलता काल प्रश्न मांडलो गेलो असेंब्लीन पण तो ह्यांचे मनातले दुःख आसा ते थंयसर कोणेच मांडूंक ना कोणेच थंय मारूंक ना कितें कंपनीन आसा ते कोणे मारूंक ना आणि हेका लागून हे लोक आज सगळे हांगा जमा जाल्या यांच्या मार्फत सरकाराक कळोंक जाय आणि परत हो आवाज असेंब्लीन उठूंक जाय की कंपनीचेर कितें चल्ला आणि कितें चलूंक ना ज्या कंपनीन सेक्शुअल हॅरेसमेंटाची कमिटी आहा तांकां कोण आसा कितें आसा तेंचे घेवन तेंची बायलां चेडवां जी कामांक आसा तेंचे कडेन व्यवस्थीत बरे भशेन चौकशी जावपाक जाय टोटल किती वर्कर्स हांगा हे आता 150 भुरगे येयल्ले आसा 150-200 भुरगे तरी तर माच वर्कर जॉईन आशिल्ले आणि त्याच्यातले एक 30 एक भुरग्यांनी कंपनीन धमकी देऊन एचआरान फाटल्यान घेतला युनियनासून अरावंड आता 270 वर्कर आम्ही युनियनाक जॉईन आसा कंपनीत बट आमकां आता 1.5 वर्सां 2 वर्सां जाली